नमस्कार. आज आम्ही स्वतंत्र पार्क आणि FL गोम्स रोड हाचे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल मेकओवर चालू करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की स्वतंत्र पार्क ही सगळ्या वास्कोकारांक आणि FL गोम्स रोड हे दोन रस्ते, ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन आमचे खुबशे मेमरीज ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन जोडिल्ले आसा सगळ्या वास्कोकारांची. आनी खूब तेंप जालो हाजे खंय तरी झाडां पयलीं पोन्नी जाल्ली, ती पडपाक लागली तेन्ना आमी कापिल्ली. हांचे फुटपाथ सामके खराब जाल्ले. हांगचे गटर्स जे आसा ते तेन्नाचे केल्ले तेच आशिल्ले आनी परत परत ते आमकां रिपेर करचे पडटाले. सो हे टोटल मेकओवर म्हणजे दोनूय रस्त्यांचे. हाजे बरोबर इल्युमिनेशन हे म्हणजे 4 गोष्टी आसतल्यो. पेवर्स ले करप, लँडस्केपींग करप, मागीर गटर स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्स नव्यो करप आनी इल्युमिनेशन करप. सो हो टोटली स्ट्रीट हो ब्युटिफाय जातलो आनी आयकॉनीक दोनूय ह्यो स्ट्रीट्स आशिल्ल्या कारणान हातून सगळ्यांत चड मॅक्सिमम आमी प्रयत्न केला की खंयच आमी कमी पडचे न्ही म्हणून. त्या खातीर सगळ्या लोकांक खंय तरी इनवॉल्व करून म्हणजे हांगचे इंजिनियर जे आसा दिलीप कामत जे ह्याच रस्त्याच्या हांगा रावता तांचे कडेन एडवायस घेवन म्हणजे लेवल कसो आसचो, खंयचे पेवर्स घालचे, कितें करचें हे सगळें आमी केलां. अंडरग्रावंड केबलिंग पसून करता आसतना ताजो विचार केल्लो आसा. ती सेपरेट लेन दवरिल्ली आसा, पायपलायनीची सेपरेट लेन दवरल्या आनी अशें करून टोटली अरावंड 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. व्हडलो प्रोजेक्ट आसा, 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तांच्या हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे UD मिनिस्टर तांणी हालींच आमचे फिश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें, तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी ह्या फावटी कितें केलां की हो स्ट्रीट्सार कार्निवाल, शिगमो, नरकासूर हे सगळे ह्या सप्ताह हे सगळे ह्या स्ट्रीट्सार जाता आनी आमकां परत परत फोडचें पडपाक न्ही म्हणून आमी पयलींच कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून ताका डक्ट्स दवरिल्ली आसा सगळ्या घरांत. म्हणजे तातूंत पोल हाडलो आनी तातूंत भितर घालो म्हणजे तातूंत भितर डॅमेज जावपाचे चान्सीस कमी आसतले आनी त्या खातीर मागीर रेलिंग येतली. खुबश्यो गोश्टी ह्या रस्त्या भितर आमी घडोवन हाडपाक पळयता. ना अपील म्हणजे सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. तुमी थंय पयलें चर्च जंक्शना कडेन थंय मोठ्या प्रमाणार कामां चालू आसा. क्रॉस ड्रेन्स मारप चालू आसा. थंय फ्लडींग जातालें तें करपा खातीर एक स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन मारल्या. सो सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. मातसो लोकांनी पेशन्स दवरचो आनी सपोर्ट करचो आनी कांय सांगूंक शकना. सप्तकाच्या पयलीं जेन्ना हांगा फुलां विकतात तेंच्याच पयलीं आमी प्लास्टीक बंद करूया हांगासून. आमी कमिटीक सांगून सप्तकाची जी कमिटी आसा तेणें सांगून खंय तरी स्टार्ट जावपाक जाय. प्रत्येक गोश्टीक आमी सांगता पूण ते गोश्टी घडना. शमी उलयता हेचेर मिटिंगेचेर पूण ते खंय तरी जायना. आमी खंय तरी प्रयत्न करता. बरो हे आसा हो आतां जो प्रकल्प हाडला दाजीन, खरें ताजे मनाक आसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी येणाऱ्या काळांत तुमकां हांव एवरी टायम म्हणटा वास्को हो एक बरो शहर म्हणून जाणा जातलो. कित्याक आमी मोस्टली आमची मॅक्झिमम कामां जी आसा ती आमी सिटीन हाडलेली आसा आनी ऑलमोस्ट फुडलें इलेक्शन येवच्या पयलीं एटलीस्ट 80% तरी कामां जातलीं. आतां हे खूब पयलींच्यान आमी आतां स्वतंत्र पद जेन्नाच्यान ताजी MLA जाला तेन्नाच्यान आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की खंय तरी स्वतंत्र पदाचे लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा तशी परती करपाची, वेवस्थीत जाग्यार घालपाचें सगळें. कित्याक पयलींच्यान जी कावन्सिलराची तांच्या टर्मानूय बी जी झाडां आमकां जाम जाल्या म्हणून काडची पडटाली ती काडटना आमकांय त्रास जातालो. सो खंय तरी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी हें सगळें रायट फ्रॉम लँडस्केपींग, गटर्स जावं बाकीचें जें काम लागतलें तें सगळें जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.